जाता रिटर्निंग वॉल हेजेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? पळय हें रिटेनिंग वॉल आहा पळय न्हू, तें कोण तरी वायरल केल्लें सोशल मिडियाचेर आनी वायगणी जाला तशेंच हांगर जाला अशें दाखोवपाक सोदता की हांगर टर्टल नेस्टींग सायट ही म्हूण, कळ्ळें न्हू. सो ती टर्टल नेस्टींग सायट ते सायडीक उरली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ती पयस उरली हांगर न्हू. सेकेंड थींग ह्यो एक्जिस्टींग रिटेनिंग वॉल आनी 2017 ही फायल WRD अंडर प्रोसेस केल्लेली आहा फॉर रिटेनिंग ऑल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फिशरमॅन इनहॅबिटंट ऑफ द प्लेस. आतां कितें जालां, हाय टायडार उदीक वाडत आसा आनी उदीक वाडल्या कारणान जे व्हडयो आहा आनी सायक्लोन येयलेले आहा तितून सगळें व्हांवोन गेलां आनी फुडले पळय ओनर आहा जे लँडलॉर्ड फाटल्यान तेंच्यांनी सगळें बांदून काडून एनक्रोचमेंट केल्लेलें आहा आनी कांयच दवरूंक ना. आतां पासून तुमी वचोन चॅक करून थंय पळोवंक शकता कितल्या प्रमाणान एनक्रोचमेंट जाल्लो आसा. आनी हे खंय तरी काळाची गरज आसा. गव्हर्मेंट 2 वर्सां जालीं कोरोनाच्या काळाक लागून कामाक करूंक पावना, कित्याक टायट सिच्युएशन आहा आनी हे गव्हर्मेंटान फंड इनसफिशंट फंड आसल्या कारणान कोविडाक लागून हे कामां जावंक पावलीच ना, कळ्ळें न्हू. सो लोकांनी अशें डिसायड केलें की चल आमी तरी करया आनी गव्हर्मेंटाक मागीर ते रेगुलरायज वॉट एवर द प्रोसेस इज देर दे शूड डू इट, कळ्ळें न्हू. आतां कितें जर आनी कितें बरें करूंक जाय जाल्यार गव्हर्मेंटान हेचेर करपाचें. पूण रॅम ह्यो फिशरमॅनांक लोकांनी आपल्याचे पयशे काडून केल्लो आहा, कळ्ळें न्हू. कित्याक तेंची जेन्ना आपले खंय तरी जे लायवलीहूड आहा ताका इफेक्ट जाता ते वयता आनी खंय तरी दुख्ख जाता म्हणून तेंच्यांनी आपले पदरचे पयशे मोडून आनी कोणे कोणे वेल विशरांनी पयशे दिवन हें काम केल्लें आसा. अशें ते हॉटेल प्रोजेक्टाक लागून हें केलां. पूण जे भाशेन मोरजे वाठारांत म्हाका सांगा जे फिशरमॅनांनी जर स्वताचे पयशे खर्चांनी जर केल्ले ताका पंचायतीचो विरोध नासलो? पंचायतीचो विरोध म्हटल्यार कितें, पंचायतीन केन्नाच त्या लोकांक विरोधान अशें दवरूं ना. पंचायतीन कितें म्हटलां, काम करता तुमी जाल्यार आमकां अप्रोच जावपाक जर आमचे कडेन ते येयले जाल्यार आमी वॉट बेजीस आमी तांकां ग्रँट दिवंक शकता, कळ्ळें न्हू. इट इज विथ द कन्सर्न पंचायत कॅनॉट गीव परमिशन हियर अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस. ओके, ओन्ली द ऑथॉरिटीज लायक WRD फायल आहा ती फायल प्रोसेस पंचायतीन करून धाडल्या रेजोल्युशन घेवन. इट इज सेंड टू दी कन्सर्न डिपार्टमेंट, कळ्ळें न्हू, प्रोसिजर करपाक आनी जे कितें 2017 अबाउट दीस रिटेनिंग वॉल विच वॉज एक्जिस्टींग प्रायर. ओके, विच वॉज अंडर पुर्तुगीज. मागीर ते कांयच उरोवना कित्याक सायक्लोनां जायत रावली, तेच्या उपरांत कितलींच सायक्लोनां येयली. सो तेन्ना आमी इतलेंच मागता की तें कितें आहा तें सारकें करून दिवपाचें. वी आर नॉट ओपोजींग एनीथींग, कळ्ळें न्हू. रिटर्निंग वॉल जी आसा जी बिचार आतां डायरेक्ट बांदिल्ली आसा ती जर ओन्ली फिशरमॅनांक खातीर बांदिल्ली आसा तर तेची लेंथ कितली आसा? लेंथ ओडयेची लेंथ आहा तिची 12 मिटर. लेंथ वीथ आहा 12 मिटर, लेंथ अबाउट 80 to 90 मिटर्स आहा. कित्याक आतां कशें आहा तें व्हांवोन वचत रावतलें न्हू. कितल्या होडयांक खातीर बांदला? हे ऑलमोस्ट 80 to 90 होडयांक लागून. फाल्यां कितें आहा, जेन्ना हाय टायड येता तेन्ना खंय ओडयो पडटा तुमचे कडेन व्हिडियो आसा जाल्यार ते पळोवचें. आमी तुका फोटो दिता जाय जाल्यार. हें घेवन सांगोंक ना तुमी करा म्हूण, कळ्ळें न्हू. हे लोकांचें कितें आहा, लोक इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन जायत आसा. पंचायतीक एका हातीन पावर दिल्या, दुसऱ्या हातीन पावर घेतल्या. सो CRZ हेजो अपोज नासलो? CRZ येवन हेंचेर इन्स्पेक्शन करून तेंचे कितें फॉलोअप? CRZ फॉलोअप करता ती फायल. CRZ फॉलोअप करता फायल. ते CRZाकूय सांगलां आमी की अशें अशें आहा म्हूण. द फॅक्ट वी हॅव ब्रॉट टू ऑल द नोटीस.
माझे कृष्णा जगन्नाथ परब. तुम्ही हांगासरले स्थानिक? स्थानिक आम्ही पुर्तुगेज आर्मीचे आदले आताचे न्हू. म्हाका सांगा जे हांगासर बांदकाम चालू आहा बिचाचेर तेजेर कितें ते म्हणटा? आमचे व्हडयोकारांचे सगळं हे कित्याक सांग ही वादां चाडटा आनी आमकां धपको घालता. आतां ते वयर लोकांच्या भाटान व्हडयो काडलेले आसत आमी वयर देखून आमकां ते भाटकार खाला येतात. तेंच्यांनी भाटांय इकल्या आनी कवर केल्यात आनी तो भायलो लोक आसा ना येता तो खाला येता. तो दुरीक बिरीक घातला तेंच्यांनी खाला दर्या आनी ही सुवात जाणा रोडा खाली सगळी फिशरमॅनाची आमची सुवात ती तेंच्यांनी कवर केल्या. ती आमकां सरकारान येकार करून आमकां दिवची व्हडयो काडपाक. आमचे 100 व्हडयो आहा. सो हे जे बांदकाम चालू आहा तेजेर पंचायतीन तुमकां कितें परमिशन वगैरे दिल्लें आहा बांदपाक? कितें दिला रे फायल आहा. पंचायती हो आमचो पोंच दिला म्हणटा सो तो. पंचायतीचो हेचेर अपोज ना? ना पंचायतीन तुमकां परमिशन दिल्या की हांगा बांदा म्हणून? हय परमिशन अशें दिवंक ना. कितें सांग आमी मागता सरकारा कडेन ती जी आमची जमीन आसा फिशरीमाची आमकां तूं येकार करून दी. इतलेंच आमकां शेड बी आनी कांय नाका. आनी मागीर वयर घेता सगळे आमचे व्हडयो 100 आसात ते. आतां त्या हेतूर आतां ते व्हडयो घातल्या त्यो काडून दिता. आतां तुमी जे बांदकाम चालू केल्लां हांगा हय. हेजे तुमचे जो स्थानीक आमदार आहा ताका कितें हेचे बद्दल कल्पना आसा? ताका तेणी आमकां आश्वासन दिल्लें निवडणूक येताना हांगर येयलो तेन्ना सांगलें तुमकां हो बांदान दिता. आदी पार्शेकारानय सांगलें दिता बांदान. व्हडयो वयता तो पार्शेकार सुद्दां व्हान गेला हांगर वासाडीन तेन्ना येयल्लो तो आमकां पळोवपाक. तेन्ना तेणी बांदान दिता म्हूण सांगलेलो. परत तो सोपटे येयलो तेणी आमकां हेंच दिल्लें पूण कांय करूंक ना तेंच्यानी. इतलेंच आनी कांय ना. ही पहिली फायल केल्ली असली पहिली ती WRDन दिल्ली ते सगळे इन्स्पेक्शन केल्ले पयलीं तेंच्यांनी. CRZ येयलेले हांगा इन्स्पेक्शनाक? येवन गेले पळयले तेंच्यांनी. सो CRZन रिपोर्ट दिला की ओके म्हणून करा म्हणून काम. फायल रिजाक थंय दवरल्या फायल. पण त्याचा अजून तो रिप्लाय काय येऊंक ना? CRZचो रिप्लाय तेजेर काय येऊंक ना? ना रिप्लाय काय ना. रिप्लाय नासतना बांदकाम चालू केले तुम्ही? काम रावले न्हू. त्याच्या आधी पार्शेकारांनी हे बॅगा घातलेली म्हणजे त्या बॅगांक उदीक आडवाना आले ते